सांत पाऊल म्हणटा रोमाकारांक बरयलें पत्र 12व्या अध्यायान देवान आमचे वयर दाखयल्ल्या व्हड काकुळचेचो उगडास कारण हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां. देवान काकुळत दाखोवंक नासली जाल्यार आज हांव आनी तुमी हेमकोंडांत पालवानांतल्या उज्यांत जिवंत आसतले. हुलपोन नासायन हांव निरंतर लासोनूच आसचें, मोरोंक ना. म्हळ्यार भस्म जावन जिवीत मुग्ध ना, जिवीत कंटिन्यू जाता पूण उज्यांत. देवान काकुळत दाखयली. फावो आसलें दिवना म्हाका. काकुळट म्हळ्यार म्हाका कितें फावो आसलें तें दिवना, फावो न्हय आसलें तें दिलें, कृपा दिली. त्या देवा विशयान नियाळचें म्हळ्यार, त्या देवा सांगता वेळ करसूचें म्हळ्यार, त्या देवाक वळखुचें म्हळ्यार पेद्रू म्हणटा पेद्रूचें दुसरें पात्र 1:2 फर्स्ट पयलो आदी दुसरी वळ. आमच्या देवाक आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताक वळखुचे मुखांत अदीक मापान तुमकां कृपा आनी शांती लाभो. कितें फावो न्हय आसलें देवान आमकां दिलां तें आमकां कळटा. देवा आनी जेजू क्रिस्ता विशयान आमी चड आनी चड आमी वळखतना कितें सक्कट देवान म्हाका दिलां फावो नासलेल्याक तें म्हाका कळटा. तेंच जाणा जावंक आमी हांगा आयल्या. तेंच जाणा जावन हेरांक शिकोवच्याक आमी हांगासर आयल्या. तेंच जाणा जावन निरंतर देवाक अर्गां दिवचें जिवीत जियोवच्याक आमी हांगासर आयल्या. तेंच जाणा जावन पेल्या तें मोगान जियोवचें जिवीत जियोवंक. कित्याक देवान म्हजेर काकुळट दाखयली, देवान म्हाका बक्षिलें करोडांनी, तर हांवें हेरांक बक्षूंक आसा, हेरां तें मोगान जियोवंक आसा. पेलो म्हळ्यार तोय देवाचो भुरगो. स्वार्थी जावंक ना, हांवें निस्वार्थी जायचंय. हांवें जियेचंय आनी एकल्यांनी जियेचंय. म्हाका सरकार पावयलां देवान जेजू क्रिस्ता मुखांत आनी एकल्यांनी पावचंय. कोणेय मनीस जाल्ल्यान नाश जावंक ना. देखून जेजून म्हळें सुवार्ता प्रगट करा. सुवार्ता बरी खबर. परमेसरल्यान जायती पाड खबर आसली. पाड म्हळ्यार उतार पाड म्हणून न्ही, पूण तुवें नियम पाळल्यार, धर्मशास्त्र पाळल्यार, उपादेश पाळल्यार तुका बरें आशिर्वाद. एक मोडल्यार शिराप. पूण जेजून ताणें सक्कडी पाळलें आनी ताचो नितीवनपणाचो फळ आमकां ताणें लाभासो केलो. कितलीं भागी आमी. नासाच्या वाटेर आसल्यांक बाचवेच्या वाटेर हाडून पावयले मात न्ही, बाचवी ताणें आमकां जोड दिली. दीस रात ह्यो संगती नियाळूंक आमी आमकां आपोवणें लाभलां. दीस रात अप्रूप न्ही, दिसाक एक फावटी 3 फावटी न्ही, हप्त्यांत एक फावटी न्ही, वा वर्साक एक फावटी रितीरे वेळार न्ही, निरंतरी दीस रात कोण म्हणजे धर्मशास्त्र नियाळटा तो भागी. वालच्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी. ताची पानां केदींच बावानांत जो आपल्या काळार फळ दिता, जें सगळें तो करता तें सुफळ जाता. मोगळ बापा, आमी तुका अर्गां दिता. आमकां सांगात हाडिल्ल्या पासत तुज्या उतरांत वेळ करसूंक, तुज्या हजरपणांत वेळ करसूंक, तुजो मोग नियाळशांत वेळ करसूंक, तुका वळखूंक आमी चड आनी चड आशेवंक आनी ताणें बुकेवंक आमकां फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. पवित्र आत्म्या, आमच्या सांगाता तूं आसाय. पवित्र आत्म्या, तूंच आमकां स्वता कुशीन, संपूर्ण स्वता कुशीन व्हरून पावोन आसाय. आमी तुका अर्गां दिता. त्याच खातीर तुका जेजून तुका धाडिल्लो आमचो मजतदार जावन तूं येतास. तूं आमकां संपूर्ण स्वता करून पावयतलोय म्हणून जेजून पयलें सांगलें, तेंच तूं करन आसाय. आमी तुका अर्गां दिता. आमच्या भितर तूं आसाय. आमी तुजें मंदीर जावन आसा.
हांगासर हजर आशिल्ल्यांक येवंक आशिल्ल्यांक येदोळ आयिल्ल्यांक यूट्यूबार आयकोन आशिल्ल्यांक हर एकल्यांक एक एक सत आयकत आसतना नियाळटा आसतना त्या सता मुखांत मेळची ती सुटका सोडवण स्वातंत्र्य संपूर्ण रितीन मेळिल्ल्या पासून आनी हर एकल्याचे बांदपास सांकळी दुबाव अविश्वास सक्कडी तुटून मोडून पडून दर्यांत वचून पडून नाश जावन वचून दी म्हण जेजूच्या नांवान आमी फरमायता आनी अशें मनीस जालो हर एकलो जेजूस आपणाचो सोमी सोडवणदारांनी देव म्हण वळखूंक सकल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता हे मागणें आमी करता मोगळा बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जो तुजे सवय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमी सकड कशें आसाव आशिर्वादीत कशें आसाव आशिर्वादीत सवाली हांव ती सता जाप हांव ती दिता आमी सकड कशें आसाव आशिर्वादीत म्हळ्यार तुमची जाप तीच म्हण म्हाका कळीत आसा वय गे आतां कोणाची जाप अशी ना गे आसा तेंच्या थंय आं देवान हांव दिल्या तितलें जियोवचें आं कालें म्हणचें आतां 60 जाली न्ही गे हें पुरो ना आसा गे कोणाची हली जाप कोणाची आतां येना कोणा तावन येना सत शिकतेल्या ते न्ही गे पयले येतली वय गे आतां ना वय गे कित्याक ना कालें जाला सत जाणा जाल्या सत जाणा जातना आमकां कळ्ळें गे जिवीत आनी मरण खंय आसा जिबेर आसा देखून आमी खंयचेंय उलोवचें तें देवाच्या उतराक सरी जाल्लें आसूंक जाय आसतना कितें तूं बी घालताय उतार म्हळ्यार कालें एक बी बरें बी ओमताय कालें मेळटा बरें फळ पाड बी ओमताय कारण कोण हांवच हांवें कोणाय कितें दुसोवंक जायना पयलीं आमी कितें म्हणटा आमचो कितें फुडार घाले म्हणटा ताका देव कोणाच्या हातांत आसा म्हणून देवाच्या हातांत आमचें भविश्य जैत आमकां जैत कोण दिता म्हळ्यार आमी कालें म्हणटलें हांव आमकां देव दिता नाल्यार अशें कितलीं जाणां म्हणटात देव आमकां जैत दिता म्हणून सदां 90% हात उखलतली आं देव दिता वय गे आतां आमकां कळ्ळें जैत आमकां देव दिता गे आमची मोगार नाटकांत कोण दिता जैत आमींत जुवोवचें पयलें पत्र 5 अध्याय 4 वळ म्हणटा कालें म्हणटा आमी मस्तुपटी आमी आयकलां म्हळ्यार 1 जॉन 5:4 म्हण हांव चिंता 1 जॉन म्हळ्यार जुवोवचें पयलें पत्र वांजेल न्ही जुवोवचें फर्स्ट पत्र 5:4 कोणी थंय वांजेल आसल्यार वाचय ती बहीण रेडी आहा माईक काडून हां कित्याक देवाचे भुरगे सक्कड संसाराचेर जैत व्हरतात म्हळ्यार सक्कड संसार म्हळ्यार मस्त संसारात म्हणे देवाचे भुरगे सक्कड तें वट्टू देवाचे भुरगे सक्कड संसाराचेर सक्कड संसाराचेर न्ही देवाचे भुरगे सक्कड संसाराचेर जैत व्हरतात मागीर संसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ तर आमकां कोण जैत दिता देव दिना मोनीस दिना तुजो भावार्थ तुका कालें दिता जैत दिता तुमकां कोंकणी येता मो हा वय वय कोण जैत दिता आमचो भावार्थ पूण आमकां देव दिता न्ही म्हणटाना करेक्ट म्हणून आमी चिंतलें वय गे हां देव दिनासतना आनी कोणें दिवचें देवानंत दिवचें म्हूण आतां देव दिना कोण दिता तुजो भावार्थ तुका जैत दिता तुजो भावार्थ तुका कालें दिता जैत देखूनच तें जैत म्हणलें देवातान आमकां येवचें वर्तें देणें देखूनच हिब्रू 11:6 कालें म्हणटा भावार्था विणे कोणाच्यानी देवाक मानूंक जायना
जैत म्हणले एक देवान दिवचे जैत. आता पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयता इस्रायल प्रजेक देवान जैत बांदून दवरली बुती वय गी बसयल्ल्या गांवांक वचून पावचेंत म्हणून सक्कडी रेडी देवान केल्लें. पूण तांचे तावन एक जायजें आसलें कालें तें भावार्थ जायजें आसलो. तो ताणी कालें केलो भावार्थ तांचो दंडोळो. ताणी दिसानातलें देवान सांगिल्लें दोळ्यांक दिसानातलें पाती येवच्या बदला खंयचें पाती येयलीं ती दोळ्यांक दिसचें. दोळ्यांक दिसचें पातयलें. आज आमी बसयल्ल्या गांवांक पळयन करनीत आसा म्हळ्यार सर्ग हांगाच आसा. ह्या संवसारांत आसतना आमी सर्गार जियोवच्या पळयणार आसा. पूण आमकां दोळ्यांक जायत्यो संगती दिसतात. दिसलें तूं पात येताय जाल्यार तुवें त्या सर्गींच्या राजाचो अनुभव करूंक जायना. दिसानातलें पूण पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा जे तेन्ना आमी शिकोवन आसा वय की न्ही. पवित्र पुस्तकान कितें शिकयल्लें आसा आमकां कळीत नातुल्यो संगती कितल्यो गी संगती आतां आमकां काळें जावन आसात कळीत जावन आसात. आतां चिंतया एकल्याक एक सत कळ्ळें जाल्यार ताचें एक जिवीत बारीस एक वर्त्या कालें जैताचें जाता. चिंतया जेजूच्या गायने आमी गुण जातले हांव न्ही गे कोण गे वही म्हणाले जेजूच्या गायने आमी गुण जाले. हे एक सत कळलेल्या मनशाक सगळें लायफ लॉंग खंयच्या तावन सुटका मेळ्ळी खंयच्या तावन भलायके तावन सुटका मेळ्ळी भलायके तावन सुटका मेळ्ळी आनी पिडेन पडलो कालें पिडेत तावन सुटका मेळ्ळी बरें. पिडेत तावन कितल्या दिसांक लायफ लॉंग काल्याक लायफ लॉंग काल्याक आमचो बॉम्बेचो अंकल न्ही बॉम्बेचो न्ही आदल्या फुडें हांगा फर्स्ट बेंचर आसल्यार तुमी घडये घडये पापा जॉन्सन तुमकां सवाल हांवें काले सवाल विचारले आतां पीड येता हांव न्हू कितल्या तेंपाक म्हळें कितल्या तेंपाक लायफ लॉंग म्हण कशें म्हणटात तुमी न्ही आसा सर वय पूण तुमी फाल्यां परवांचे कशें सांगतात. आतां येत दोळो आज भलायकेंत आसा म्हण चिंत्या आनी मुखार तशेंच म्हण कशें पात येतात आतांत पात येतात गे तुमी आनी मुखारी ना म्हणून पिडा म्हळ्यार विशय काले देवाचे उतार फाल्यां तशेंच आसा कळ्ळें तुमकां. आतां 1000 वर्सां उपरांत बायबलांत चेंज जाताय त्या खातीर मोनीस दंडळात तूं दुबावशी तुजी उतरां बदलात पूण तो विशय बदलना कित्याक देवाचे उतार चेंज जायना न्ही वय गे. देव काले म्हणटा आकाश आनी पृथ्वी देखून आमी धैर्यान सांगेत आनी मुखारी तुका गॅरंटी आगे हेल्थ आसा गे म्हणून मुखलें गोत्तू ना आज हांव खंडीत सांगता म्हणजे सगळ्यांनी गुण मुखलें कळीत म्हाका आसा कित्याक आकाश आनी पृथ्वी सत्तेली म्हजी उतरां सरची नात वय गे. पयलें आमकां मालगाड्यांनी सांगलें तेंत देवाचे उतार म्हण आले न्ही गे मालगाड्यांनी सांगला वा गादे मातू म्हण अळे गादे मातू मूढनंबिके कालें तेंत सत म्हण वय गे. आतां पवित्र पुस्तक पळयतना आमकां वय करेक्ट तोत्तो आमकां पवित्र पुस्तक वाचूंक येनातलें बरोवंक येनातलें खंयचेंय येनातलें कोणें कालें तोंडपाशें कालें आयलां पळय तेंत देवाचे उतार म्हणल्यार बरी. पूण देवाची काकूळट तांचेर आसली कित्याक तांचें सिच्युएशन तशें आसलें. पूण आतां तशें न्ही तुका उरलें पुरा वाचूंक येता सगळ्यांक वेळ आसा हाका वेळ ना गे म्हणलें सवाल येता वय गे वेळ करीचेच पडटा. देवाचे उतर म्हणटा दीस रात खंयचें तें जोशुआ की म्हणलें हांगा कीर्तन 150 कीर्तनान पयलें कीर्तनांचो म्हणटा जो कोण कोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना आधर्म्य सांगाता बसना म्हळ्यार आमी काल हांगा एकच कास्ताचे जाल्यार भायर वतना आमकां उतरां नातले मेळटात न्ही गे तांचे सांगात वेळ करसिता ना थंय काल जाता कालाबेराके जाता काल जाता कालाबेराके म्हळ्यार कालें
आ दो वय उदकाक दूद घाल्ले बरी कळ्ळें न्ही दुधाक उदक घाल्ले बरी साची वय कळ्ळें बरें म्हळ्यार मिक्स तो थोडे पडी आमी आज उतरां दायिल्लीं कालें करतात तें तुवें सांगचें सोमा म्हणून हांवें खुद्द पळयलां इतल्या तेंपांत उतरांत आसलीं तांच्या तोंडांत हांव आतांचो हावो बरो ना एक कालें एक ल्हान खोंकले खातीर मुखार बसलें खोंकले काडल्यार पुरो म्हाका इल्ली शेळ उतरांत आल्लो काले म्हणटा वता की वय आतांचो हावोच बरो ना सोमा गे हावो बरो ना गे आतां हावो बरो आसा तुजी जीब बरी ना ती निजाय की तुजी जीब पाड जाल्या हावो बरो आसा एके पुटी बेजार दिसता म्हळ्यार एक उलोवंक सुरू करतना एक उतर सांगचे पयलीं चिंतचें पडटा तुमच्या कुशीन पावस आयलो गी म्हळ्यार वय आयलो न्ही वय हांव कालें म्हण करतो ना हे दोळस पेडो पुरो चडला आनी काली पावस म्हळ्यार तुवें उतरांत आल्ले आनी उलयतना जागृत करचें पडटा तुवें एक बऱ्या मनान तुमच्या कुशीन म्हणी पावस आयलो गी म्हळें पोर एक आयलो न्ही गे सांजेर थंय कालें सुरू जालें कोता गे खंय 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 गेलीं पावस आयलो हांव कालें म्हण एक्की सोमाना नोव्हेंबर आनी पावस आनी येताना मस्त आयलो कळ्ळें तुमकां हें पुरो वायट उलोवणें खंयचें कालें खंयचें वायट उलोवणें तुवें कालें म्हळें तुमच्या कुशीन पावस पावस म्हणे आयलो की बऱ्या उद्देशान म्हळ्यार वय आयलो सुमार एक 20 मिनटां आयलो म्हण अशें पूण मुकलो मनीस खंय घेवन गेलो ह्या पुटी पावसाचें कालें म्हण गोत्तू ना हावोत सोमा ना बेडो पुरा माडये मुळांत आसा आनी कालेंगी गोतू ना मस्त वर्स सांगून उरतात आनी वो गट्ट खावन न्हिदोन आसा खावन सांगुल्लो म्हळ्यार मनशाक बरें उलोवंक हांव म्हाका बेजार घालें म्हणटा म्हळ्यार उतरांत थोडे पटी आसलें त्या तोंडांत एक उलटा उलटा उलोवणें कळ्ळें तुमकां हांव घालें म्हणटा म्हणून कांय कळीत नातलो सोडया ताका जिवीत मरण जिबेर आसा म्हण कळीत ना आमी शिकोवंक आसा हे तांतू आमी आसूंक साद आसा म्हणचें असलें एक उलोवण्यान हांगा पुरा समा 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 तेंत भायर गेल्ले उपरांत आतां आमच्या घरा गेल्ले उपरांत आनी कोण समार उलयतना कालें उलयता तें आमी पळोवंक आसा उतर भारी गरजेचें उतर भारी गरजेचें देखून आमकां जैत दिवचें देवान आमचो भावार्थ भावार्थ म्हळ्यार आमी दोळ्यांक पळोवचें दिसचें पातयेनाय उलोवंकी उलयना पातयोंकी पातयेना उलोवंकी उलयना ते देवाचे उतर ताळ पडटा जाल्यार उलयता वय की न्ही उतरांक ताळ पडटा जाल्यार उलयता ना जाल्यार बिलकुल ना देखून सांग पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्र्यांत 4 अध्याय 18वी वळीन कालें म्हणटा 2 Corinthians 4:18 2 Corinthians 4:18 कालें म्हणटा आमी आयकलां सबार फावटी दोळ्यांक दिसतात दोळ्यांक दिसतात त्या वस्तूंचेर वा संगतीचेर आमचे ध्यान मन दवरिना आमचे ध्यान मन दवरिना कितें दोळ्यांक दिसों दी आतां भाऊ दोळ्यांक दिसता न्ही कितें नांव कालें तुमचें टॉनी मागीर सांगता तुमी कालें गे म्हणून दोळ्यांक दिसता त्या संगतीचेर आमचे ध्यान मन आमी दवरिना बगार पूण अदृश्य वस्तूचेर पूण अदृश्य वस्तू सांगा सकट पूण अदृश्य वस्तूंचेर म्हळ्यार दिश्टीक पोडानातल्या दिश्टीक सगळ्या संवसारान खंय गेल्यार तुका कालें म्हण दिसतात वय गे पूण तांतू म्हजें ध्यान मनूच हांव दवरिना म्हणटा सांग पावलो खंयचेचेर दवरता हांव अदृश्य दोळ्यांक दिसनातल्या संगतीचेर कित्याक आमकां दिश्टी पडटा फुल स्टॉप जाल्ले उपरांत नेक्स्ट वाक्य कालें म्हणटा आमकां दिश्टीक पडटा ते तात्कालिक ते तात्कालिक आनी पूण दिश्टी पडना ते सदांकाळ सदांकाळ बळटात असलें देखून भाऊ दोळ्यांक दिसता पूण तो परमनंट न्ही टॉनी कालें म्हळें टॉनी म्हाका दिसता तो परमनंट न्ही म्हळ्यार ताजी कूड दिसता ती परमनंट न्ही तो आत्मो तो परमनंट तो दिसता की म्हाका तुय दिसताय तुय परमनंट न्ही तुमी सांगा तुमी दिसतात म्हाका तुमी परमनंट वय हांव मानून घेता वय गे दिसचें पुरा टेम्पररी what we see what is seen is temporary
बट द अनसीन इज एव्हरलास्टिंग वन म्हळ्यार सदां काळ बाळचें आसलें. तर आमी खंयचे पातयेचे दिसचें की दिसानातलें? दिसानातलें. कोणे कोणे सांगलें की बायबलान बरोवन आसा जे. खंयचे म्हणे आमी बायबलांत प्रूफ नासतना उलयतात की हांगा कोणी शिकोवन दितले ना. तें आमकां कळीत आसा जे देखून. देखून जैत आमी का देव दिना सायबा जैत आमच्या भावार्थान येवन तूं काले म्हणटाय सायबिणी. काले म्हणटाय म्हळ्यार देवाच्या उतरांत पळय जुवांचे पयले पत्र 500 अध्याय 4थी ओळ म्हळ्यार डॉक्युमेंटरी कळीत आसा जे. त्या वेळा आमी ताका एक शिकयल्ले बरी जाता आनी संपूर्ण शिकयल्ले बरी जाता न्ही गे. एक सत ताका संपूर्ण कळ्ळें. वय सायबा येदोळ हांव जैत देव दिता म्हण चिंतलें आतां म्हाका कळ्ळें आनी डॉक्युमेंटरी म्हाका मेळ्ळें. देखून त्या विशयान आमी लेगामान दीस जावं पुरोगी बुकान बरोवन दवरले रेफर करनगी वा बायपाट करनगी तें गरजेचें जावन आसा. कित्याक उतरां विणें काले ना सुटका ना. तूं सांगताय म्हणून कोणी पातयेवंक रेडी ना. उतार ताका धर धर म्हण दिसाजी. देखून जेजू काले म्हणलो म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिस जातले. शिस न्ही खरे शिस ट्रू डिसायपल्स. तेन्ना तुमी सत जाणां जातल्यात. खंयच्यांत तेन्ना सत जाणां जातले. रावचें म्हळ्यार कंटिन्यू एक पुटी सांगलें म्हूण जायना. आनी तें सत तुमकां कालें दितलें सुटका दितलें. तें सत तुमकां कालें दितलें सुटका दितलें. खंयचें देवाचें उतार म्हणलें सत तें बदलाना. देखून हांवें म्हळें जेजूच्या गायांनी आमी गुण जाल्यो म्हणलें एक सत तूं धरलें जाल्यार लायफ लॉंग तुका कितले तुजें वेळ उरलो कितली तुजी राटावळ उरली कितले तुजे पयशे उरले वय गे कितले हेरांची राटावळ उरली. तुका हें सत कळी नासतना तूं पिड्यान पडल्यार मायंड फ्रेश तुज्या फाटल्यान कितल्या जाणांचो वावर उरलो. आतां तूं सिक्क पडल्यार तुका तुज्या कुटुंबादारां कितलीं धांवन येतात न्ही गे. तांचो वेळ उरलो. तूं सदांच भलायकेन आसाय म्हण पातयेशी जाल्यार नाल्यार तांकां एक राटावळ वय गी न्ही. आतां आमी पळयता रास 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 लोक आस्पत्रेक वतात तांच्या फाटल्यान तो एकलोच येता की फाटल्यान जण येतात. मागीर थोड्यांक कंत हाका पळोवन हांगा जण कोणाक दवरचें आनी तांणी आत्तां थंय दाव आत्तां हांगा दाव आत्तां तें हाड आत्तां हें हाड. थोडे फावटी हांगा जायना थंय व्हर वय गे म्हणटात गी ना. म्हळ्यार तांणी फॅक्टाचेर चलोवन आसात. फॅक्टाचेर म्हळ्यार कालें दोळ्यांक दिसच्या विशयान आमी दिसानातलें जेजून आमकां ताच्या गायांनी गुण केला म्हणून सत जाणां जावन घट्ट धरला ताका आमी जाल्यार खंयची पिडा तुका तुज्या लागीं कसलीच मारीची पिडा तुज्या तंबासाची सादच ना. देखून आमी नवोदनी एक किर्तन म्हळ्यार पावना कसलीच मारीची पिडा तंबासाची पावची ना. किर्तन जाल्लें सुरकय गुळी गाणेली रे डॉक्टरा कडेन गेल्लोय रे खंय किर्तन म्हणलें हांव कोणाक दुसना सॉरी म्हळ्यार आमचें आमी पातयेवचें सत आनी उलोवची रीत जिवची रीत ताळ पडना जाल्यार कांय प्रयोजन ना वय गे कांय प्रयोजन ना. वय करण्याक आनी उतरांक ताळ पडना जाल्यार कांय म्हण फायदो आय. हांगा म्हणटा जेवशें गुण जाल्यार उठले बसले उलोवचें पिड्यांचें मागीर. देखून आमी चिंतचे नाका आमी रितीरेख आयल्या म्हण रितीरेख आमी आयल्या न्ही आमी सत शिकोवंक आयल्या वय गे न्ही. म्हळ्यार समजलें गे नाल्यार आमी रितीरेख वय हांवें गेल्ली पोर म्हणून कोणी आनी खंय वय वचून न्ही रितीर वय म्हळ्यार आमी काले शिकोवंक आयल्या आमी सत. रितीर म्हणटाना थोडो कायदो पाडलो कोणाने म्हणून वय गे तूं खंय गेली थंय गे हांव थंय गेल्ली पोर म्हणून समा गेलाय न्ही गे म्हणून. देखून रितीरेक गेल्या म्हण सांगचें तितलें समा दिसना म्हळ्यार काल्या गेले हांव सत शिकोवंक वय अशें सांगतना रितीरेक गेली न्ही पूण आमी थंय वचून सत शिकले हांव अशें जनरली आमी रितीर म्हणटा ना म्हूण सांगना तो विशय न्ही. म्हळ्यार सगळ्यांनी त्या खंयच्या अर्थान समजला त्या अर्थान न्ही आमी रितीरेक गेल्ले हांव म्हळ्यार तेन्ना काले चिंतात वय रितीर तूं गेल्ली हांवें गेल्ली पोर तूं थंय गेल्ली जाल्यार हांव हांगा गेल्लो म्हूण. हांगा काले वा तुमी कालें दुसरें विशेश वा कालें एक दुसरोच अनुभव कसलो तुमकां जालो तो तुमी एकामेका थंय वांटून घेवंक आसा ना तर कांय प्रयोजन ना. हांगा एक चिंताप भायर गेल्ल्या वेळार आनी एक चिंताप जाल्यार थंय कांयच प्रयोजन
ना. आम्ही मार्क हें काडया मातेवोस वांजेल 16 अध्याय 13 तावन काडया पळया वांजेल असल्यान सगळ्यान काडया मॅथ्यू 16:13 ऑनवर्ड्स. हा मॅथ्यू सॉरी मॅथ्यू 16:13 तावन खंय मुसर म्हण पळया कोणी वाचा पळया उपरांत पळय समायिका उपरांत सेजारिया फिलिपी नावाच्या प्रांतांत येऊन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारले काले म्हण विचारले मनशा पुताक लोक कोण म्हणतात मनशा पुताक लोक कोण म्हण म्हणतात. ताणी जाप दिली थोडे ते स्नानदातार जुवाव म्हणतात हेर तोडे तो एलिया म्हणतात आणि हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्यापैकी एकलो म्हणतात. हेर तोडे काले एरेमिया वा प्रवाद्यापैकी एकलो म्हणतात. तवळ जेजू तांकां विचारी कोण तांकां विचारी जेजू तांकां विचारी काले म्हणो पूण तुम्ही हांव कोण म्हणतात. पूण काले ते पूण तुम्ही न्ही पूण तुम्ही ते दमून सांगायचे वय गे पूण तुम्ही हांव कोण म्हणतात वय गे हू डू यू से दॅट आय एम वय गे ते तुम्ही म्हणले दमून म्हळ्यार कळ्ळें तुमकां हांव काले म्हणटात पूण तुम्ही हांव कोण म्हणटात न्ही पूण तुम्ही हांव कोण म्हणटात. हा सिमांव पेद्रून जाप दिवन म्हळे तू ख्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हा मागीर तवळ जेजू पेद्रोक म्हणालो काले भागी तू सिमांव योनाच्या पुता कित्याक हे तुका उगडापे केले कोणेय मनशान नाही. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. ये उगडापे केले कोणेय मनशान नाही. ये दिसतो दोळ्यांक दिसतो विषय नाही वो तुझ्या पंचेंद्रियाक संबंधलो विषय नाही सेन्स नॉलेजाक संबंधलो विषय नाही वो बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान वो म्हळ्यार सर्गींच्या बापान तुका उगडावपाक केलो म्हळ्यार एका रितीन भावार्थाक संबंध जाल्लो विषय हो. कोणेय मनशान तुका देखून न्ही लोकांची जाप थोडे तूं स्नानदाता जो म्हणटात थोडे तूं प्रावाद एलिया म्हणटा थोडे तूं प्रावाद्या पैकी म्हळ्यार तांणी सेन्स नॉलेजा ताका पारकिल्या कोणाक जेजूक न्ही गे ताका पळयतना थोड्यांक तो एलिया बरी दिसलो थोड्यांक तो मुका म्हणान म्हण न्ही ताज्या मिसावांत आ एलियानी सुमार न्ही पावस रावयलो आनी पुरा केले न्ही गे वय थोडी आजा पुरा करता एलियाचो हांव पुरो थोडे काले म्हणालो स्नान जाता जुवांव म्हळ्यार वयलो काले इल्ले सिंपल स्नानीक जुवांव बरी इल्ली सरळ जिणी जियेते आसा तशें कांय वो तो जावंक पुरो आनी प्रावाद्या पैकी म्हळ्यार देवाच्या उतरकालीन सांगता वो अशें इसाया जेरेमिया प्रवाद्या बरी वो एकलो जावंक पुरो म्हणून. पूण तुमी हांव कोण म्हणटात म्हणटाना 12 एकलो कोण म्हणटा सिमांव पेद्रो काले म्हणटा तूं क्रिस्त म्हळ्यार मागलोलो कोणाचो पूत जिव्या देवाचो पूत म्हळ्यार करेक्ट आन्सर ताजी आयडेंटिटी वय गे जेजू क्रिस्त म्हळ्यार मागलोलो देवान ताका मागलोलो आनी तो देवाचोच पूत वय गे न्ही देवाचो एकलोच पूत जिव्या देवाचो सदांकाळ जियेवच्या देवाचो ही जाप सारकी आसली देखून जेजू काले म्हणटा हें तुका उगडावपाक केलें कोणें मनशांनी बगार कोणें सर्गींच्या म्हज्या बापान. मागीर काले म्हणटा तें हांव तुका सांगता कोण कोणाक सांगता हांव म्हळ्यार कोण जेजू तुका म्हळ्यार पेद्रूक ताणें न्ही जाप दिल्ली आतां हांव तुका म्हळ्यार जेजू पेद्रूक सांगता काले म्हणून तूं पेद्रू म्हणजे कडाप तूं पेद्रू म्हणजे कडाप आनी ह्या म्हळ्यार त्या पिटर म्हळ्यार खडाप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतालो म्हळ्यार हांगा ताणें उसारिल्लो तो भावार्थ आसा पळय तेंच कालें तें खडाप म्हळ्यार ताणें ताका सारकी जाप दिली न्ही गे
म्हळ्यार धर्मसभा अशें भावार्थांत भावार्थी लोक सांगाता मेळ्ळ्यावर मात ती धर्मसभा वाडटा. कोण पळय दोळ्यांक दिसचे उलयता आनी सेन्स नॉलेज जी येता ते न्ही. निंगी देवाक कोण जायचे? भावार्थी की दोळ्यांक दिसचे पातयतले? भावार्थी जाय निंगी. देखून भावार्थ विणे कोणाच्या देवाक मानवंक जायना. देखून भावार्थ असले म्हाका जाय जे दोळ्यांक दिसचे पातयतले नाकात. ते एक पुटी घडलां इस्रायल परसा. इतल्या बऱ्यान दूध आनी मोव वळच्या गांवांक तुमकां हांवें पावयतलो म्हूण देवान सांगलें. तांचे जबाबदारी कितें आसली? केवल पाती येवचें आनी मुखार वेचें. कितेंय अडकळ येवं दी देव ताका सोल्युशन कोण दिता? देव. तांणी कांय कंत करूंक नातले. पूण जाल्यारय ते कांय करूंक नात. दिसच्या संगतीचेरच पाती येवन गेले. देखून कोण पावले मागीर लास्टाक आमी म्हणटा जोशुआ कालेब आनी वाटेर वेता आसतना कोण जल्मल्लीं भुरगीं म्हणल्या बरी न्ही. कितलो लोक आसलो केवल तांचो अविश्वास. वा 12 जाण थंय पळोवंक गेल्ले. तांणी 10 जाणांनी कांय उलयले अविश्वास. वैगी थंय दैत्या गात्राचे मनीस आसात. तांच्या मुखांत आमी ल्हान ग्रास हॉपर काले म्हणटात कोंकणीन मोंटे. तांचे बरी आमी मोंट्या बरी दिसतात. ते व्हडले व्हडले दिसतात. कशें गोलियात आसलो पळय. वय राक्षसाच्या कास्ताचो म्हणल्यार बरी. जे आतां दाविदान जाल्यार पळय गोलियात म्हळ्यार कालें व्हडल्या तशें वय दैत्या गात्राचो त्या सायजीचे मनीस. तांच्या मुखार आमी एक मोंट्या बरी आमी थंय वयच्या बरी ना. तो गांव आमी आमचो करून घेवन सोना. वय तुज्या दोळ्यांक तें दिसता पूण देवान कालें म्हणा हांव तुमकां दूद आनी मोवळच्या गांवाक व्हरून पायता. तुज्या दोळ्यांक पिडा दिसता पूण जेजून कालें केलां ताचे गायांनी तुका गुण केला. तुका एके पटी तूं दुबळो म्हूण दिसोंक पुरो पूण जेजू कालें केला. आपूण दुर्बळो जावन तुका ग्रेस्त केला. तुज्या कुटुंबांत एके पटी कांय इल्ले सोलवणी दिसोंक पुरो. लोक म्हणूंक पुरो तांकां कळलो की मालगाड्यांचो शिराप आसा. पूण देवाचे उतर कालें म्हणटा आमचे खातीर तो शिरापलो जावन नियमशास्त्राच्या सर शिरापांतले ताणें आमकां सोडयलां. हें बदलाना मोगाच्यानो. हें बदलाना. हें परमनंट. लोक कितेंय म्हणून दी. देखून हांवें म्हणलें न्ही कोण खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना. अधर्म्या सांगता बोसना आनी पातक्यांची वाट धरिना. पाताक म्हळ्यार कालें जेजूक सत्मानूक इन्कार करचेंत पाताक. वा ताणें सांगलें पात्य नासतना जिवचेंत पाताक. देखून हांगा काल म्हळ्यार आमी तुमी ते तांणी दोळ्यांक दिसचें ते पातयेले. लोक कोणाक पातयलो? जोशुआ कालेबाक उरल्या 10 जाणांक. होय मेजॉरिटी. वैगी सर्गींच्या राजान मेजॉरिटी जिकाना. खंय कालें जिकाना? सर्गींच्या राजांत 7 जिखता. खंयचे? थोडे फुडें आमी म्हणूंक पुरो हांव अशें म्हणटा कोणी म्हाका सपोर्ट करतले ना. गरज आहा तुका सपोर्ट? गरज आहा गी सपोर्ट म्हळ्यार कालें चिंत्या तूं जेजूच्या गायांनी गुण जाला म्हूण सांगताय. सगळ्या गांवांत कोणीय रेडी ना एक्सेप्ट करूंक. तूं सोंड दिताय गी सोंड दिताय सोंड दिताय गी कोणी सपोर्ट करना. तेरळा पळयचें पडटा न्ही गी. कोणी सपोर्ट करना. कोणी करना जाल्यार तुका कोणाचो सपोर्ट आसा? देवाचो आसा. उतरांचो. उतर म्हळ्यार देवूत. उतर म्हळ्यार जेजूत. आमी थोडे पटी सपोर्ट पळोवन येता न्ही गी. सपोर्ट आकाश येता. आमकां जाय गी मनशांचो सपोर्ट. कोण मनशांचेर विश्वास जाता तो कालें उतर म्हणटा शिरा पडलेलो जावं म्हणटा. वय कालें म्हणटा शिराप पळय जेजून कितें खाण्ण उडयलां तें तो तें आसा म्हळ्यार एकदां म्हणू म्हळ्यार मनशांचेर विश्वास दवरून कोणी उद्धार जाल्लो ना. मनशांचेर विश्वास दवरून कोणी उद्धार जाल्लो ना. आनी कोणी प्रिचराचेर विश्वास दवरून उद्धार जाल्लोय उतरांचेर दवरा. तो कितें शिकयता त्या उतरांचेर. वैगी ताजे लागीं गेल्यार हें जाता. ताजे लागीं गेल्यार थंय सूख. प्रिचर न्ही
सुटका दिवचो वा आनी कोणी न्ही तूं कितें शिकयता तें उतर देवाचें गी पळया वय जाल्यार ताचें तावन सुटका जेजून आमकां दिल्ली जावन आसा सत तुमकां सुटका दितलें तें सत म्हळ्यार कोण जेजूत हांवूच सत हांवूच वाट हांवूच जिवीत सबार पोटी आमी जेजूचें नांव काडचें की चड मनशाचें नांव काडटा तो आसल्यान जालें हो आसूं वय ताचे मुखांत देवान केलें पूण महिमा कोणाक जायचे देवाक जायचे जेजून केल्ल्या वरवीं खंयचेंय आसा जाल्यार देवान जेजू मुखांत केल्ल्यांतलें आमी आतां जोडून आसा वय की न्ही हा देखून महिमा जायजे देवाच्या नांवाक महिमा जायजे जेजूच्या नांवाक महिमा जायजे पवित्र आत्म्याक हें सोडून उरलें कितेंय आमी करता तें आमी हा कितले फावटी आमी हें वय आतां 82:6 किर्तन म्हणटा साम 82:6 म्हण चिंता हांव वय ताका आराधन करतले न्ही सतान आनी आत्म्यान करीचंय देवाचें उतर आत्मो आनी जीव म्हळ्यार तें आत्मो म्हळ्यार देवाचें उतर कालें जावन आसा आत्मो आनी जीव आतां 663 जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मो आनी जीव दिवपी म्हळ्यार स्पिरीट अँड लायफ ते उतर म्हळ्यार ते उतरांतच देव आसा त्या उतरांतच जेजू आसा आनी आतां भावान सांगले बरी ते उतारी काले आसा साम 82:6 म्हण चिंता हांव ते तुमी सक्कड देव परमोन्नत देवाची भुरगीं तुमी म्हणून वय गे पळय वय गे वय ते म्हळ्यार आराधन करच्या विशयान आयिल्लें तुमी थंय दोंगराक वचचे म्हणटात पूण जेजू म्हणटा वेळ येतलो दोंगराक जावं दी हांगा येवची गरज ना हांवें म्हळें हा तुमी देव तुमी सगळे परमोन्नत देवाची पूत हा साम 82:6 गी वय हा हांवें म्हळें तुमी देव तुमी सगळे परमोन्नत देवाचे पूत म्हळ्यार देवाच्या उतरांतच म्हळ्यार आमी सक्कड कोणाचे पूत परमोन्नत देवाचे पूत आतां पेट्याचे पील कालें पेट्याचे पील माजर पेटो तुगे सकट गाडे मोगानाडांत पेटो हांगा कोडयाळांत माजराचे पील पेटो आ माजर देवाचो पूत देवाची भुरगीं आ भुरगींच पूण कालीं भुरगीं देवाची भुरगीं देवा बरी सुगी देवूत गी ते इल्लें करता त्या देवाची भुरगीं देवा बरी देव न्ही देव एकलो सोय मो पूण देवाची भुरगीं म्हणटाना तुजें नेचर कोणाचें जालें आतां आमच्या बापा म्हणटा गे आमी आ कोणी म्हणटात गे हांव म्हणना आमच्या बापा म्हणून तुजें नांव तें उरलें कंटिन्यू करता आमच्या बापा म्हणा तूं बापा म्हणटाय जाल्यार तो तुका काल जालो बापोय जालो तूं काल जाली ताका धू वा पूत जालोय देखून ಎಂತ विशय जेजू कित्याक तांणी फातरावंक गेल्ले ते तूं हें केल्लें बऱ्या कामा खातीर आमी तुका फातरायना वा खंयच्याकी तूं आपणाकच देखून आमी तुका त्या एका विशयाचेर आमी तुका तें देव निंदा उलयताय वो देव निंदा उलयता आनी कितें आनी आपणाकच देव करता जेजू त्या हें कोट करता 82:6 देवाचें उतर प्राप्त जाल्ल्यांक देवाचे पूत म्हणटात जाल्यार हांवें म्हाकाच देव म्हणल्यान वा देवाचो पूत म्हणल्यान हांवें कालें सूख उलयलो गे म्हणून वय गे तांकां तें सोंसूना आज आमकां जाल्यार जीब बांदता तूं देवा बरी गे म्हणून म्हणटाना हा वय गे आमकां पाती येवं नाका म्हणून जालां वय गे न्ही देवा बरी गे आमी तुमी सक्कडी देव कोणाची भुरगीं तुमी परमोन्नत देवाची भुरगीं हे आमी सांगाचें पडटा घडये घडये आमी आमच्या बापान मात आमच्या बापा म्हणटा तशें देवाक हांव बापा म्हणटाना हांव कालें जालो म्हणल्यार बरी तें चिंतिना आमी चिंता गे भारी उणें आमी चिंतचें तशें जाल्यार आमची परिस्थिती कितें जाल्या
आ काल जालें गोतू नातलें वय आतां कोणाची धूव जाली तूं देवाची जेजूची बहीण कित्याक देवाक एकलोसो पूत आसलो कोण तो जेजू आतां जेजूक आमी काले जाले हांव भाव आनी बहीण देवाक काले जाले हांव वय तें जायजेत पडटा हांव देवा म्हाका तुजो पूत जावंक नाका पूण सरकार म्हाका तुजे सांगता जेज जाता हें जायना तसले एका स्थानाक आमकां देवान व्हरून पावयला कोणा मुखांत जेजू क्रिस्ता मुखांत जेजू क्रिस्ता मुखांत देखून हे कशें आमी आतां उरोवचें आमचें तें उतार खंय गेलें तें मॅथ्यू 6 कालें तें तूं क्रिस्त जिव्या देवा सोपोत मागीर खंय गेलें तें मुखलें वास मॅथ्यू 6 वय हें तुका उगडापे केल्लें कोणें मनशान न्ही बगार सर्गी आसच्या म्हज्या बापान मागीर काल जाता तें भयण 6:16 सॉरी मॅथ्यू 6 न्ही हांवें खंयचें म्हणलें वडलो सॉरी मॅथ्यू 16:13 आतां हांव न्हू वडोल खंय रावयले पळय थंय जावन मुंदो वचून आ तूं पेद्रू म्हणजे खडाप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो मागीर काले मुखार वचूं ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो ओके आनी पाताळाचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे ना ओके हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो सावयो दितलो हांव तुका सर्गींच्या हांव तुका संसारी राजाच्यो वा तुज्या घरच्यो वा बँकाच्यो वा गोडावनाच्यो खंयच्यो सर्गींच्या राजाची सावी दितलो हांव तुका 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 सर्गींच्या राजाची सावी दितलो पुराय रॉंग हांव तुका सर्गींच्या राजाची सावी दितलो सक्कडी रॉंग हांव तुका सर्गींच्या राजाची सावी दितलो तुमकां कान आसात जाल्यार आयका सावयो दितलो कान आसात जाल्यार कांय 12 पटी म्हळ्यार सर्गींच्या राजाची सावी दितलो दिल्या थोडी म्हणटात हांवें सांगलें म्हळ्यार दिल्या म्हणून पूण सावी दिल्ली न्ही काले खंय गेलो तो सावयो म्हळ्यार तो न्ही रायमंड सावयो कोण रॉबर्ट सावयो न्ही आल्कोंद न्ही की कीस पोर्तुनी कीत म्हणटाय तूं हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो भयणी वासल्ले भयणी वगोत्ता उरली न्ही वासल्ली भयणी वगोत्ता वय म्हळ्यार तुका म्हणचे न्ही आमच्या हाळे एक चू तेणे जाल्यार गे हांव कितले फुडें परतून सांगता वय दिल्या पूण काल सावीत दिल्या सावयो दिवना काल दिल्या पूण काल दिल्या सावी दिल्या आतां आमकां दिवचे पडटा सावी कशेंय तुमकां पुरो जिखयलें तेणे कळ्ळें गे तुमच्या सगळ्यांच्या सरपण ती झुजली आनी कोर्टान जिखली आतां गेले हांव म्हळ्यार एक सावयो म्हणलो आनी हांव दोग गेले हांव जिखली कोण वता गे उरली मेजॉरिटी पूण सर्गींच्या राजान हें चलचें ना उडास
सावयो दितलो म्हळ्यार आता विषय कालेंगे म्हळ्यार आमी केरळा जेजूक तुम्ही चिंती नाका ती पेद्रूक मात सावी दिला न्ही एक पुटी ताजी भायर पडली जाल्यार बरी जाती म्हाका मेळटी न्ही म्हण आमकां सगळ्यांक देवान कित्याक ताण येता जो भवत काले उसारलो सारक्या रितीन उसारलो वय गे जर तर तुय तुजो भावार्थ जेजूक कोण म्हूण सारक्या रितीन उसारताय आता उसारताय गे आनी उसारताय की ना तूं जेजूक तूं क्रिस्त जेवार असो म्हण मानताय की ना वय गे तुमचो म्हजो सोमी सोडवंडा देव म्हणून मानताय की ना मानलाय तर म्हाकाय जेजून काले दिल्यात आ म्हाका काले वय म्हाकाय दिल्यात ताणें काले दिल्यात सावयो म्हळ्यार खंयच्यो योत्तू तो बसवणी आता चिंत्या जेजूच्या गायांनी तुम्ही गुण हा म्हळ्यार हे उतार म्हणल्यो सावयो आमकां दिल्यात देवान काले सावयो दिल्यात देवाचे उतार म्हणल्यो सावयो दिल्यात तुमकां सावी जाय की सावयो जाय हा मागीर 12 पटी म्हणटाना सावी दिल्या म्हणटात काले घडयाळ गी घरच्या ती पळय वाचता हप्त्या पटी गुंडयतात तेणे येणे सकट दिवन आयल्यात कोणा येताना सावयो खंयचे देवाचे कले सावयो दिल्यात देवाचे उतार म्हणल्यो सावयो सकाळी एक भावागड्या मेळशी उलयताना हो विशय आयिल्लो म्हाका बारी बरी लागली ती विशय म्हळ्यार तूं क्रिस्त जिव्या देवा सोपूत आमी चिंचे नाका हे पेद्रूक आनी जेजूक सोडुल्लें आज कोणाक हें आज कोणाक लागू जाता आमकां हर एकल्यांक आमी कितें आमचो भावार्थ दुसऱ्या रितीन व्यक्त करता जेजू लागीं जेजू विशय ना न्ही आमी सारकेंत जेजूक म्हजो सोमी म्हजो सोडवणदार म्हजो देव म्हूण स्विकार केला जेजूक आमी तूं क्रिस्त जिव्या देवा सोपूत म्हूण मानून घेतला तर आमकांय जेजून कालें दिला आ खंयच्या कानाक गी घडयाळाक आ उतरांच्यो सावयो म्हळ्यार आमच्या हातांत देवान ते दिल्यात आता जेजूक सतमानी घातल्याक त्यो सावयो कांय उपकारा पडटा ते बायबल कितले पटी वाचल्यार ताका कांय फरक पडना पातये तेल्याक आता जेजूच्या गायांनी तुमी गुण जाल्यात पातये नातल्याक कांय फरक पडटा तांचो ना एक उतार बरें येयला वाचलें जालें म्हण पातये तेल्याक एक पीड येता न्हू संपूर्ण सुटका मेळ्ळी की ना वय की न्ही म्हळ्यार सर्गींच्या राजाची भलायकी ती उक्ती करूंक कालें वापरलें तुवें सावी उपारली खंयची जेजू तुज्या गायांनी म्हाका केल्ल्याक हांव तुका आर्गां अशें जायत्यो सावयो जेजून आमकां दिल्यात वापरचें वा सोडचें कोणाक सोडलां तुमी थोडी आमी थोडी खाबाट आनी उक्ती करूं ना आनी की बंदतात वय गे उक्तें करा कालें वापरन देवाचे उतार म्हणले सावयो वापरन उक्तें करा ते बंडरीत आसा तांतू देखून हांवें म्हळें भलायकी आज आजीक आनी फाल्यांक न्ही लायफ लॉंग कालें लायफ लॉंग वॅरंटी ये वॅरंटी की गॅरंटी काले 6 महिने 12 महिने म्हणटात न्ही हे पुरा तशें न्ही देवाचे उतरांची गॅरंटी कितले लायफ लॉंग सरकारान दिवची गॅरंटी तो अधिकारांत आसता वरे कोणे दिली पळय ताणें तांतूय मागीर पार्शियालिटी दादल्यांक घाल्यार बायलांक ना बायलांक घाल्यार दादल्यांक ना आतां पळय वय बायल मनशां धर्मार्थ भोंवतात आमकां मात्र टिकेट दिवची आनी तांकां फ्री भोंवडावन टिकेट चडयला दादल्याच्या मोचार घाला वचें वय गी न्ही कांय आनी बायलो हांसोनात दादले रडोनात तांकां फ्री दिवन पुरे कडेन इल्लें चडयला जालें न्ही ते आनी थोड्या बसान कंडक्टर येनात खंय मुसर म्हळ्यार काले कळ्ळें तुमकां ताचो सांबाळ उरलो न्ही आदले पटी हांव एक पटी गुलबर्गा गेलो एक 15-20 दिसा पयले सुमार बसार कंडक्टर नात कारण गव्हर्मेंट जॉब म्हणटाना सांबाळ कितलो एका कंडक्टर न्ही गे म्हळ्यार कोणें टिकेट काडून दिवताय तुमकां भितर रिकताना वा बस सोडच्या पयले ड्रायव्हरच काण घेता मागीर आनी इल्ले मुखार वचून बस रावयता कोणाची पुरा बाकी आहा पळय सगळ्यांची काण येयली बायल मनशाचे आधार कार्ड मात्र काण येयलें आनी सोडलें बस म्हळ्यार हांगा धर्मार्थ दिवन ते पुरा आनी एका कुशीन फील्ड निंतात ते खालय करूं न्ही म्हळ्यार हें पुरा देवान तशें न्ही सगळ्यांक दिलां वय गी हांगा तुजो भावार्थ दाखय तुमी कालें दाखयतात बसा रे आधार कार्ड देवाक कालें जाय तुजो वय हांव सोमी हांव फाती येता हें सतमंता म्हूण दाखय तें आधार कार्ड दाखयल्या कडलें तुका फ्री सोडलें वय गी हांगा कालें दाखय तुजो भावार्थ दाखय आनी सावी तुज्या कडेन आसा देवाच्या उतरांचेर तुजो भावार्थ दाखय
जेजूच्या गायन गुण जाला म्हणून पोत्तून भायर वचून पेंकाट दुखू गांठ दुखू हर्दें दुखू तें दुखू हें दुखू पुराय दूख म्हणनाकात. तुम्ही एक दूख म्हणटाना गेल्ली दुखी फाटी आयली, आसली दुखी चड जाली. दूख आसतानाच म्हण काले म्हणून नातल्या वेळा म्हणून बारी सुलाब हांव गुण जाल्या म्हणून आसताना सांग काले म्हणून. हा आता हा वत्तू समाना सक्कड गाडे कोंकली पोपळांपुरा मुळांत आहात मागीर एक्की उरचें ना वयर. आसलें बरें आसलें सांगा, आमी काले जडिल्लें तर सांगता, वयर आसलें सांगा ना. लॅक घालचें तर जडिल्लें आनी दूख आसलें मात सांगचें, बरें आसलें सांगा ना. आ वैगी सडावत आमी उलोवचें काले खंयचें ना. पोरूं बरी जाल्ली एक उदाहरण म्हणचें हांवें सगळ्यांनी पोरूं त्यात मनशान लास्ट इयर काले म्हणलें कोता की हांव कांय ना म्हणलें. हांव काले म्हणटा कोता की पोरूं जाल्यार बरें जालें हांव कांय ना म्हण. थोमा पळया की तुमी जाय जाल्यार एक पुटी कोणाची आयकोन दवरा. तो म्हणटा हांव पुरा 10th येवच्या वर्सा तो म्हणटा पोरूं बरें जालें ताका ते सवय जावन गेल्या. हांव म्हणलें पुरो चडल्यान म्हणून येवच्या वर्सा पोरूं बरें आसलें म्हणटा तो. हे आमची परिस्थिती जाल्या. आणि अशें आमी ते एक उदाहरण आमच्या भलायके विशयांती आमी उलोवनूच आमची भलायकी पाड करून काण गेले. उलोवण्यांतच भलायकेच्या विशयान उलोवचें आयको मेळचें भारी उणें. सडाव तो काले ताका तें खंय नाका कॅन्सर खंय, ताका गर्भकोशाचें काले खंय गेड्डें जालां खंय, हा ताका नीर पडना खंय. हा तें पुरो फितीसपणांत आयलें न्ही. हांव हेल्थाचें म्हणटा तें सोडया, ताका बारीक आसा तें कश्ट म्हळ्यार देवान सोमा केला पूण तें उतराक आयल्या शिवाय ना. कित्याक गणान 23 दिसता गणान गी द्वितीय आमगी गणान जाकोबा विरोध नांत मंत्र तंत्र इस्रायला विरोध ना आपा शाकून ना वय इस्रायला विरोध ना आपा शाकून ना. आनी हांगा शिरापांतले आमकां सोडयला म्हूण सांगला. मागीर उतरांक पातयेनातले कांय करूंक जायना. पूण आमी कांय करना म्हणले विशय. आनी तुमी पाती येल्यार पावना हें वांटून आसा जे आतां खंय एकलो हें बी ओमतना तुमी तें आसल्यार वगत रावचें गी. आमी थोडे पडी तोंडापून बसता म्हाका घाल्याक म्हण. ते व्हडले मारेकार ही बारी व्हडली पिडा. तुका एक अवकाश मेळ्ळो देवान दाखोवन दिले हळे हांगा एक अवकाश आसा तुका कालें घालूंक फातर उडोवंक न्ही बी घालूंक कले देवाच्या उतरांचे. ही कालें उलयतात हा कालेंगी फितीसपणा विशयान उलयतात तांकां देवाचें उतर दिवया. हांगा कालें उलयतात पिडे विशयान उलयतात तांकां देवाचें उतर दिवया. हा हांगा कालें उलयतात ना बोगसाण्या विशयान तांकां देवाचें उतर दिवया. बोगसाणें कितलें गरजेचें गी म्हणून. वय गी आतां पोर भाऊ जॉन्सन ऑनलायनार दिवन आसलो ना बोगसाण्याच्या विशयान न्ही गी. हा आनी कोरोडांनी देवें आसलो कोण कोरोडांनी देवें आसलो कोण शेजारची सल्लीबाई गे हांव दोग साकोर कोरोडांनी दिवंक आसलो आनी 100 दिवंक आसलो. आनी तो कोरोडांनी दिवंक आसलो कोण धन्याक देवाक हांवें तितलें फारीक करूंक आसलें पूण देवान कालें केलें म्हाका पुरा माफ केलें. आनी की वचूं ना गी तकलेक. आतां आनी कोण सेल्लीबाई नेल्लीबाई वाल्ल्याम कोणीय आसूं दितो ताणें केल्ली सूख देव सर तुका दाखयता ताणें केल्लें व्हडलें म्हूण. हें ताचें उपाय तुका कालें घालूंक ना बोगसाण्याच्या पासांत घालूंक. पूण ताचें कितलेंय व्हड आसल्यार तें केदाळे 100 व्हडलो कोण व्हडलो कुनिगार तुका मांडो करपिल्यार उडास येवचें ना. हांवें कालें तलें केलां म्हळ्यार जाल्यार तुवें केलां जाल्यार हांवें केलां म्हाकाच कळीत नासतना चिंतपांत उतरांत करनेंत कितें करी जें आसलें करिनासतना आमी करची सूख केवल फातर उडोवन न्ही. हा खंय एकल्याक बरें करी जें आसलें करिनातल्या वेळार काल जाता की ना. हा हें पुरो देवान लेख गेल्यार आ कितले व्हडलो बूक जायचे पडात नंबर घालून गेल्यार. वय की हांवें केल्ल्यो पूण जेजून म्हाका कालें केलां देवान जेजू मुखांत म्हजें पुरा
माफी केला तर दुसऱ्याक काल्याक तूं गुन्यांवकार करताय दुसऱ्यांच्या काल्याक याक धरताय वय गी हा तशें ना बोगसणें त्यो म्हळ्यार हांव काले म्हणटा हे हांव कित्याक सांगता की म्हळ्यार आमकां देवान सर्गींच्या राज्याच्यो साव्यो ते वापरा आनी खंय गरज आसा पळय तें वापरान कालें करा तें तांकां ताजें जावन सुडका दिया पिडा पिडा उलयतना वय आतां पिडानांतलो कोण आसा म्हणटात वा आमची थोडी म्हणटात उतरांक आयिल्लीं थोड्या फाटी पडून घालचीं आसात उतार आनी तें पुरा रिती वेळार मात हांगा उलोवंक नजो म्हण चिंतेली आहात थोडी वय गी भायर उलोवंक नजो गी उलयत उलोवंक नजो अळे उलोवंक नजो गी उलोवंक नजो म्हणटात तुमचो खंयचो बायबल आ पाड उतरां तिणें म्हळें पाड पाड उलोवंक ना आमी म्हळें देवाचे उतार वय गे उलयचेच उलयनासतना आतां आमी म्हणटा न्ही खंयचेय पाड जालें जाल्यार पाड मनशा वरवीं न्ही बरे मनीस वोगोत रावल्यात पळय तांचे वरवीं पाड जाला सकट वय की न्ही तूं पाड पाड म्हणटाय न्ही तूं बरो न्ही तुवें बरो जावन कालें केलें तशें जाल्यार कालें जालां वायट सोडोंक कारण तुका सत कळ्ळें न्ही तुवें तें दिलें कितें वय की न्ही तर हांव सुकल्यांक कितें म्हज्या जबाबदारेंत हा सुकलां सुकलां आमचो एक भाव आसलो हेणे रिती रे पुरा तो भायल्या गांवांक गेलो भायल्या गांवां वचून ताचे ते अनुभव तो वांटून आसा थंय वचून ताणें जेजूक वळखनातल्यांक समेत कालें दिल्या जेजूची वळख ताज्या रुमान रावतल्यांक पुरा देवाचे उतार दिवन आनी ओट्टारे उलयतल्यांक जिवीत मरण पुरा खंय आसा जिबेर आसा तशें उलोवंक नजो थंय जायती बदलावण जाल्या म्हणून ताणें सांगलें हांवें आयकलां खंयच्या गांवांत भायल्या गांवांत कांय तांकां देवाच्या उतराचें बॅकग्रावंड ना कांय ना जाल्यार धैर्यान ताणें काले परगट केलें देवाचें उतार आनी एक दीस कोण ना कालेंक ताका बसार वताना कोण ना कितलो वेळ बस लेट करून सुटलें कालेंगी ताका तें त्या बसार आसले उरले म्हणटात खंय हे भोवशा त्या मनशा खातीर तो बस रावला म्हळ्यार तो पावोंक नातलो कोण पळय देवाचें उतार दितलो तो पावोंक नातलो खंय ते बसा कडेन ते उरलेले म्हणटात खंय हांवें आयकलें अशें करेक्ट कितें आसूं पुरो ते त्याच मनशा खातीर हें बस डिले जाला आज म्हण कोण म्हणटात ते हाका मागीर वळखले थंय वळखले ताचे खातीर हें बस डिले जाला कोणा म्हळ्यार ताणें येवन पावो जाय म्हणून म्हळ्यार देखून वडोला आमी हांगा तें च्या पियेतना आमची भयणी भाव उलोवन आले म्हाका बारीक खुशी जाली बसार पॉयंट करता कालें म्हणलें तुवें बसार पॉयंट करता आसतना सांग सांग म्हळ्यार आमी कशी पुरो सुवार्थ परगट करयत म्हळ्यार चिंती नाकात काल एक माईक काडून उलयलो न्ही आतां चिंत्या तूं हांगात हांव न्हू पुत्तूर मुसर बसार वताय थोडी उबे राव एक उदाहरणें म्हणचें हांवें रावल्यांत कितें तुका ताका देवान रावोन शिक्षा दिला तुका बसोंक कितें देवान ताका शिक्षा दिला म्हणचे गे आमी न्ही एक तूं उदारमन असो जाल्यार रायट एकच लेख आसल्यार अशें आमी करूंक जाता कालें एक अर्दे पॉयंट जाता उबे रावन आनी एकल्याक जाता की ना तोलो एक अनुभव म्हळ्यार हांवें थोड्या फाटी केल्लें म्हजी भाडाय उलोवंक न्ही म्हळ्यार थोड्या फाटी ऑफर दिल्ले थोडे नाका म्हणटात पूण एके फाटी म्हाका भोगलां एके फाटी दोळे दांपून हांव न्हिदलां कित्याक म्हळ्यार उक्ते गेल्ले कुठले कोणाक दिते जाता म्हण सीट म्हळ्यार हर एक फाटी केला म्हणलें पूण एक दोन फाटी केल्लो उडो आसा म्हाका तें कालें की भयण सांगून आसली कालें तें सांग परतून न्हू सांग सांग म्हळ्यार आमकां आमच्या जिणेन जाल्लें आमी वांटून घेवचें कालें एकलो हांगा मायकार उलयलो हें पुरो केदाळ जावंक म्हण न्ही आमचे लायव्ह एक्सपिरियन्स आमी सांगाचे तातूंत लोकांक संदेश आसा हांगा येवन सांगेत तुवें ये न्ही थंय बंद करया जाय जाल्यार ನಾವು ಮೈಸೂರು ಟೌನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ समज ते ಮಡಿಕೇರಿ मैसूर टाउन ट्रॅव्हल करने येताना मैसूर टू मँगलोर मैसूर टू मँगलोर समजता न्ही ते दळा मडकेरी मुस्त टर्न असतात न्ही ते दळा मुस्ताना सडली बसार मुस्ताना सडली एकलो भुरग्याक काणगोण एक दादलो मनीस भुरग्याक काणगोण उबे रावलो तो मुस्त मुखार गेलो कोणी सीट दिवना हांव बसून आसली तूं खंय बसवले फाटल्यान गे फाटल्यान ओके
ते ताळा म्हाका एक अशेंच बगले तो कितलो वेळ रावता आतां गुंडी चड ओके त्या ओके भुरग्याक काणकोण देखून हांवें ताका तें तावन मुखार तावन पाटी आपयले मुखार तो मुखार आल्लो तुवें पाटी बसुल्ली तूं थंय जावन ताका आपयले ताका सीट दिली हा म्हाका एक देवाच्या उतरास उडास आयलो हा कालें तें हांवें म्हज्या सक्तीन हें करचें न्ही हय ओके ओके हांवें उबें रावचें तें तुका मोन दिल्लें जाल्यार देवानंत न्ही गे देवानंत. पूण जर तर तें तुका भोगल्या वेळार तूं दिनाय जाल्यार मागीर तें येना बघा पळय गे हय ते एक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी हा करेक्ट 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 हय 6 जाणांक आमकां एक अवकाश मोतीक येता कोण घालता मोतींत खंयचो आत्मो पवित्र आत्मो मोतीन घालता आमी मात कालें करता केअरलेस करता आनी चिंती नाकात कोणी तुका माईक काडून सांगता म्हणून अरे तुका उठोवन सीट दिया म्हणून तें न्ही मोतींत आयलें म्हळ्यार कोणें घालें तें पवित्र कित्याक आत्मो म्हळ्यार आमकां दोळ्यांक दिसना माईक काडून कोणी सांगता जाल्यार तो मोनिसान सांगले न्ही गे दोळ्यांक दिसनातल्या सांगते विशयांत आमी पाती येवचे व्यक्ती जावन आसा आतां भावार्थी आमी न्ही गे हा ताजे मोतीक आयले म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान घाले तो जाय जाल्यार रावोन दी हांवें तिकेट केल्या असले चिंताप खोटे आत्म्यात हांव येवचें न्ही गे पवित्र आत्म्यात हांव येवचें काले चिंताप ताकेलें बसोवंक अवकाश दी वय गे मागीर तो बसलो बसलो वा तिणें चिंतून आतां ताका दिल्यार हांवें आतां बसार गोवा जेनींग अशें अशें म्हणून पळय गे तशें केल्ल्यान ताका इल्लें सकत सडच जाली ताजी कितें तें स्ट्रोंगूच जालें स्ट्रोंग जालें की वीक जालें स्ट्रोंग कशें जालें भावार्थांत म्हळ्यार आमी कालें चिंताव आमकां हांवें रावल्यार हांव पोडान कोण ना हांव काय ल्हान न्ही म्हाकाय प्रायज जाल्या हें पुरा खोटें चिंताप आमकां आनीक म्हातारे करता हांव रावतां ताका अवकाश दिता म्हळ्यार एक ल्हानशें उदाहरण ल्हानशें म्हळ्यार आमचो संदेश मस्त आसा आमी धर्माक पैण करूंक पुरो जाल्यार एका स्त्रीयेन एका स्त्रीयेक उठोवन सीट दिवंक जाता म्हळ्यार चिंते हांव कालें म्हणचें म्हळ्यार सगळ्यांनी टिकेट केल्या हांगा तो खंयी वचोंक आसा रावल्ली रावून उरतात एक मनशां पळोवन दाखोवचें जाल्यार एक अर्दी न्ही जाल्यार मुखाल म्हळ्यार एक वाट गेल्ले उपरांत म्हणे आमी तूं इल्लें बस बा वय की न्ही तो आतां आमच्या कुटुंबाचो जाल्लो जाल्यार कुटुंबाचो म्हळ्यार संवसारीक दृश्टीन कालें करता आमी हुस्क्यार म्हणी बसोवन तें जालें मो पुद्दू जाल्यार बसुल्ल्या की उठोवन बसयता आमी हांवें तुवालो घाल्लो आनी कालें घाल्लें म्हणून थंय वाटेर कोणाचो मेळ्ळो तुवालोय जाता आमकां तें बसार सिटीर घालूंक भायर जावन घालचो हांगा उणें मागीर तांदूळ भितर येवन लढाय परतून हांवें घाल्लो तुवालो कोणें काडलो पळय गे हांगा उणें कोण ना तें नॉर्थांत आसता हे आमी काल्याक सांगता म्हळ्यार आमी देवान आमकां कितें शिकयलां उतरां मुखांत तें आमी ती सावी वापारन कालें उक्तें गरजे सैतानाचें पुरा राज मोडून उडोवच्याक आमी कालें गरजे वावर करूंक आसा सैतान आमकां केन्ना कालें शिकयता स्वार्थ कालें तूं तुजें हांव वाचल्या हांव तें सुरवेर जाल्लें तेन्ना तेंगे ह्या रुखाचें फळ केल्यार तुमी देवा बरी हांव पळय गे हांव म्हणलें चिंता आनी तो लुसिफरी सैतान जावन कारण कालें हांव म्हणलें हांव देवाक उजवाड फांकोवचो हांव देवाचें गोड म्हणल्या बरी केदळा हांव म्हणलें आसता तें सर्गींच्या राजाचें कालें जायना अनुभोग जायना आमचें आमी तें आमचें तें आसूंक जाय देखून जेजू कालें म्हणटा हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो सावयो दितलो कितें तूं 16 मॅथ्यू समजलें गी म्हळ्यार आमी कालें उलोवन आसा म्हळ्यार पेद्रूक जेजून म्हळें तूं जेजून पेद्रून जेजू विशयान म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तेका देव म्हणटा जेजू म्हणटा हें तुका उगडापे कळ्ळें कोणी मनशान न्ही बघा सर्गी आसच्या म्हज्या बापानच तूं पेद्रू जेजू म्हणटा म्हणजे कडप आनी कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाच्यो दारवटे ताचेर जैत व्हरूंक शकचे नात म्हळ्यार सर्ग म्हळ्यार टॉप वय गे तें पाताळ यमकोंड सैतान कांयच न्ही तें पुरो हाजे मुखार खंयचेंय न्ही तें समजलें गे पूण हांवें तो अधिकार वापरूंक जाय देखून जेजू म्हणटा हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो
काले सावी दितलो की सावयो दितलो काले सावयो देखून आमकां देवाचे उतार म्हणल्यो सावयो दिल्यात कोणे जेजून काले दिल्यात देवान वा जेजून उतरा मुखांत आमचे लागीं सावयो दिल्यात आमी ते वापरचे वा दवरचे कोणाक सोडला हा एकल्याक वायटांत सोडोवंक वा आमकां एक सत कळ्ळ्या उपरांत स्वार्थ म्हणलें तें मोड उडोवंक की सावी दिल्या न्ही गी आमी निस्वार्थी आतां भयणीन केल्ल्या बरी उठोवन ताका जागो दिलो तिणें एक देवाचे उतार म्हणले सावी वापरली वय गी हा ताच्या मोतीक आयलें कोणे घाल्लें पवित्र आत्म्यान तोय आमचो भाव ताका आयलें बसून दी म्हळ्यार एकामेकाचो मोग करा जेजून म्हणल्यार बरें हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हळ्यार हांगा जेजून आमी कांय ताका बरें केलां गी जेजूक कांय करूं ना जाल्यार ताणें आमचो मोग केलो हाका म्हणटार आगापे लाव म्हण म्हळ्यार करेक्ट मोगांत आगापे लाव म्हळ्यार पेल्यात हांव कांय बरेंपण आशे नासतना करचें तो मोग आतां आवय बापय घोव बायलां आवय बापाय भुरग्यांचो मोग वा व्हडली मायने आबाचो मोग कुटुंबाची करतात कित्याक तांच्या नांवार मस्त जागो आसा म्हणून हा आनी मस्त जागो आल्यार आखरेक एक धूव वा पूत म्हणटा हांव पोसता तुमकां कित्याक आनी इल्ल्या दिसान तूं बाय बाय म्हणटाय तुजें पुरो म्हाका जाता हरलें पुरो स्वार्थी मोग आसूं पुरो पूण तुजें तावन म्हाका कांयच येद्दोळ मेळोना आनी मुखारी म्हाका मेळ्ळा जें म्हणना मेळचें आशेत ना जाल्यार हांव तुजो मोग करता वो आगापे लाव म्हणून म्हळ्यार वो मोग जेजून आमचो केल्लो तसल्या मोगान आमी आसांव जाल्यार मुकलो म्हजो सैरो गी तो क्रिस्तांव गी तो गी म्हण आमी पळयना म्हाका ताजे तावन कांय फायदो मेळात गी तें आमी पळयनासतना मोग करचो जाल्यार आमकां मोग करूंक जायतो संदर्भ आसा आसा की ना मेळटा मेळटा न्ही मेळटा देखून असलो मोग करा म्हूण आमकां कोणें सांगला जेजून ती सावी वापरना आमी तो करचो हांवें तुमचो मोग केल्यार बरी तुमी एकामेकाचो मोग करा कित्याक अनकंडिशनल म्हळ्यार आमकां पयले देवान मोग केल्लो म्हणल्यार आमकां कळीत आसा वय गी आमी न्ही जुवांवचें पयलें पत्र म्हणून हांव चिंता तातूंत बरयलां मोग हातूंत आटापून आसा खंयच्यांत आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्ही बघा रे देवान आमचो मोग करन आमच्या सोडोवन पासून ताज्या पुताक ओपून दिल्ल्यान मोग आटापून आसा मोग तांतू हांवें पयलो देवाचो केल्लो न्ही कोणें पयलें म्हजो केल्लो हा ताचे तावन आमी मोग कितें म्हणून शिकल्या मोग म्हळ्यार दिवचें मोग म्हळ्यार घेवचें न्ही आनी दितानाय खंयच्यांत अनकंडिशनल लाव म्हळ्यार तुका जावं कांय म्हाका मेळात आतां हेरांक दिया तुमकांय दितले म्हळ्यार अर्थ घालें देव म्हणटा तुका हांवें दिलां जायतें वय गी कोण दिता पळय तो देवाचेर पात येता म्हणल्याक आतां चिंतया आमच्या लागीं हांगा कितें पुरा आसा दितलो कालें पात येता तो देवाक सोमा पात येता म्हण अर्थ कित्याक कोता गी ताका कोणें दिला म्हण तो पात येता देवान दिला म्हण पात येनातलो तो म्हणटा हांव देवाक बरें पात येता म्हण दिवंक फाटी मुखार करतना अर्थ कालें कोता गी तो देवाक जाय की पात येना म्हण काल्याक म्हळ्यार एका विशयान पात येना म्हळ्यार देवान ताका दिला म्हणलें ताका त्या पातयेणी ना ताका देखून तो दिताना लॅक घालता दिताना चिंता जेजून आपणाक ग्रेस केला म्हण तो पातयेना वा थोडे अशें म्हणून हांवें दिया तुमकां दितले म्हळें मस्ताना दिलें कांय मेळो ना हें उतार फोट कोणना म्हण चिंतूंक या थोडे लूक 6:38 काले म्हणटा हेरांक दिया सावी पळय बोक्साणे खाली पयशे म्हणना बोक्साणे दिया आनी उक्तें करा पुरा ते ना बोक्साण्याचें पुरा पातळाचें त्या ताका संबंद जाल्ले संगतीचेर आमी जैत व्हरूंक आसा हा बोक्साणे खाली पयशे म्हणची नाका बोक्साणे दिया मोग दिया वेळ दिया देवाचे उतार दिया सांगात दिया सीट दिया खाली दिया सीट दिया आनी बायल मनशां चिंतूंक पुरो आनी बसार आधार कार्ड व्हरना हांव पयशे दिवनूच बसता तेन्ना म्हणे उठाचे म्हण ना कोणा न्ही गे काल दिया मोग दिया पैसे दिया वेळ दिया देवाचे उतार दिया बोक्साणे दिया सीट दिया काल दिया सीट सीट दीजिए सीट दिया सीट दिया न्ही सॉरी दादल्यांकी अन्वय जाता बायल मनशां मात न्ही पळय गे हा म्हळ्यार एक लांब पैण करतना पॅसेंजरां देवची मस्त उणी आहात रावले रावून तात एकल्यान उठोवन दिवेत घेवन एकल्याक हें सैतानाचें काम की देवाचें काम हा तेंत बसून पाळां आयिल्ल्या बरी हाला नाय तूं देवाचें काम की सैतानाचें
पूण स्टॉप येताना कशें पाळां पुरो तुट्टात तें मागीर एकच घडयेन ताज्या पयलीं फळां आला ना न्ही एक विशय वो काल त्या सिटी हर एका विशयान तशें आनी तूं मस्त शिकोवंक देखून ते आमी च्या पियेतना उलयल्लो विशय तो बरो लागलो देखून हांवें आनी तशें शरीक जायत हांव दोन उतरां उलयता म्हळ्यार एक विशय मेळ्ळो न्ही म्हूण समजलें तुमकां म्हळ्यार आमकां प्रॅक्टिकल जिणेंत जाल्लें आमकां जाय केल्लें आमकां जाय त्या विशयान आमी उलयत म्हळ्यार एक तुवें उलयतना तुवें हांगा येवन उलयल्यार बरें आसलें कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांक कळाचें तें आमी हें कोणाची बडाय उलयता आमी सोम्याची कित्याक तुवें म्हळें सोम्यान म्हाका प्रेरण दिल्ल्यान तर सोम्याक आमी महिमा कोणाक जातात तें आमी इल्लें पब्लिकली सांगलां बरें वय कित्याक तूं लज येवंक दिली पोवंक ना समजलें तुमकां आनी कोणाक कांय आसल्यार सांगयेत म्हळ्यार आतां हांवें सावयो म्हणलें देवाचे उतार म्हणल्यो सावयो आमकां दिल्यात देवान तांतू आमी कालेंकाचे वापरन पुरा बांदपास आसले पुरा तुटोवन मोडोवन उडोवच्यो आनी कोणाक अशें अनुभव जाल्लो आसा गी म्हळ्यार काली सिटी विशयान म्हणून न्ही उरल्या खंयच्या एक विशयांत म्हळ्यार एक देवाचे उतार घेवन हांवें एक प्रॅक्टिकली जिणेंत केलां म्हूण कोणाक बगता गी तिणें म्हळें आतां जावंक पुरो हांवें तुमचो मोग केल्या बरी तुमी करा म्हणलें तें मोगा विशयान तिका उडासाक आयिल्ल्यान ती उठली आनी ताका आपोवन बसयलें तशें आनी कोणाक कांय जालां तशेंय जाता वय तें एक बरें काम म्हळ्यार सीट खाली आसता थोडी इल्ली दाक्षिण एक वयर चडली इतलें उतरोवन फाटीं कोणें वयचें म्हूण थंयच रावतात म्हळ्यार फाटीं ना जाल्यार थोड्यांक इल्लें लज बरी बगता थंयच रावता जाल्यार आमी आपोवन तांकां थंय बसयत हय आतां आमी सिटीर येता आनी कांय विशय मायक तुका मायक दवरूंक सांगता न्ही हय लिखित ಮಾತಿಜಂದೆ ಬೂರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಕು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಾದರ್ ಮೈಕ್ ಮಾಲಕ್ ಮಾತಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾನಂಡ್ ಕೋಡೆ ಮಳ ಕಾಲ್ ಮಳ ಸುಮಾರು ಸೇಮ್ जाला सांगले ना दानंड आलेक लो बीपी ಎಂಚಿನ ಮಾಲ್ಪುಣೆ ರಾತ ಇರೇನ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಬಂಡ ಎಂಕು ಒಡ್ಲನ್ ಸಂಗ್ ಕತ್ತರಡೆ ಓಡೆ ಪೋಪುಣಿ ಯಾನಂಡ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಣಿ ಎಂಕು ಕತ್ತರಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಓಲೆ ಪೋಯರ್ ತೀರುಜಿ ದಿತ್ತೆ दानंड ಎಂಕು मारदले तर हुनोडी मारता आणला मारद की पेदाडणे पेंट एक इतने आन कोरपे सांगले मागीर 500 रुपये इर पिरा करोडची जाल्यार मारद काणले सांगले मागीर 500 रुपये काण दिले आतां बरें जाला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां तेंत तुका सांगलें सकाळीं तिणें म्हळ्यार धूव तिजी धूव पडली न्ही गे काल म्हज्या धुवेक अशें अशें जालें बीपी लो जावन पडली म्हणून म्हळ्यार तांकां आतां जेजून केल्लें कळीत ना तांणी फॅक्ट उलयतात पळय तेका भयणीन कालें गेलें आयकोन ओगोत रावो ना तिणें कालें गेलें ती कार्याक देवली कालें तिजे 500 रुपये काण दिवन कालें हॉटला वचून गट्ट गोळी भाजी का म्हळें कालें म्हळें म्हळ्यार ती वय म्हणटात म्हळ्यार ताणें आयकोन खंयचेंय जाता गोळी भाजी म्हळ्यार वय न्ही तशें न्ही कालें म्हळें म्हळ्यार मागीर ती आनी एक म्हणाली पिरा कोरपी ना बोटशी ಒಂಜಿ ವಾರ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ म्हणोन म्हळ्यार वय कळ्ळें गे तिणें पयलेन सांगलां आळे देव म्हणटा रीण दिता पूण पाटी घेवची आशा नासतना दियात म्हळ्यार एक म्हणचे कित्याक तिका पयशे कोणें दिल्ले ते तिणें देवाच्या राजान ते विनिमय केले आतां ती खंय म्हणी एक पुटी उलयता ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಾಯಮ್ಮ इंकोंज 500 रुपये कोरियर आनी एक पुटी अवकाश मेळटना तिणें आनी एक मेळट मुखार वसाचे तुवें इथे ಎಂಕಲ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಇಂತೆ ಅವು ಪುರ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಯಿಲೆದ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲೆ ವಾ ಕಾಯಿಲೆದ ಪೋಡ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅರ್ನ ಗಾಯದ ಗುಣ ಮಾಲ್ತದೇರ್ ಏಕ್ ಮೇಟ ಆಮಿ ಮುಖಾರ್ ಓಸಾಜೆ ಪೊಟ್ಟ
वय गे आनी पुटी पडले म्हणून आनी 1000 दिवचे ताच्या की कळ्ळें गे तुवें केल्लें बरेंच काम तिका जोर ताळयो दिवया आमी ताळयो दिवया तुमकां मागीर 500 मेळटले जोरान अरे जोरान ताळयो मारल्यांक 1000 समजलें तुमकां म्हळ्यार एक कर्ण्यान तिणें केलें एक घडी भयणीक आले सांगूंक आसा देखून आनी एक मुखार आनी एक मेट मुखार वचून न्ही तिचे कडेन उलोवन तुले ಕಾಯಿಲೆ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಭಾಗ್ಯವಂತೇರು ದಾಯಕ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಎಂಕಲೇನು ಆರ್ನ ಗಾಯದ ಗುಣ ಬೈಬಲ್ ಬರೆದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಡ್ ಉಲ್ಲ ತೂ ಸೀದಾ ವಸೂನ್ ತಕ ತೋಪಲೆ ಬರಿದಾಯ್ನ ತೂ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮುಳ್ಳೆ ಬರಿ ಹೋಗಿ ಅಂದ ಬಾಯಮ್ಮ ಮುಂಟ ಮಗಿತ್ತಿ ಬೊಕ 500 ಕೊರ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ಊರಿ ಉಂಡು ಅತ್ತ ದಾಯಕ ದೇವರ ಕೊರ್ನೆ ಅರೆ ಕೊರಂಡ ಇಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು पुरा सकड मेळलेले बरे वय गे सगळे पॅकेज देखून आमी पयशे दिवन पयशांनी खूब करचे म्हणणे पूण पयले तिणें मॅट केल्लें सोमांत न्ही म्हणना पूण आमी आनीकी मुखार वचचे येस येस प्रेज द लॉर्ड गंठ मारली देखून तुमकां मागीर अवकाश आसा वय आमचो वेळ जालो नाचतो आतां सकड आमी उबे रावया सर्गींच्या भोव मोगळा बापा आमी तुका अर्गां दिता ह्या वेळा पासत आमच्या संगीत आसल्या पासत सर्गींच्या राजाच्यो सावयो आमकां तुवें दिल्ल्या पासत आनी ते उतार म्हणल्यो सावयो एक वापारन आमी सर तुज्या राजांत कितें आसा ते ह्या संवसारांत आमी हाडून वापारूंक आमच्या वैयक्तीक जिणेंत पेल्याच्या जिणेंत वापारूंक आमकां तुवें दिलाय देखून तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं म्हूण आमी सांगता वय जायजे जाल्यार आमी ओगोस रावल्या जायना तुज्यो बसवण्यो आमी काळजांत हांव सतमानून तोंडान उसारूंक आसात अशें त्या राजाच्यो सावयो वापारन त्या सर्गींच्या राजांत आसलें दायज ते तांचो आसलें तें कितें आसा ते आमी ह्या संवसारांत आमच्या जिणेंत आमी हर एकल्यानी अनुभव करूंक तुवें आमकां आपण दिलाय पेल्या ते वांटूंक आपण दिलाय ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता हे मागणी आमी करता मोगळा बापा तुझ्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नावीन आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड